हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. कशा आहे सगळी? आहे नो बरी? च्या बी पिली? आज मातशें सकाळसान बिजी आसले, ऑर्डर आसली तेका लागून आतां रातीको जालें पूण दाखय तुमकां एक धाकलीशी रेसिपी पोटेटो केक करपाक. ओके, खायला आसतले पोटेटो केक नो? ओके, आतां हांव कितें करून पोटेटो केक करता ती दाखय तुमकां. ओके, सो पोटेटो केक करपाक आमी घेयला अशें हाफ किलो पोटेटो बॉईल केला आनी मॅश केला. ओके, 1 कप शुगर घेयल्या आनी 1 कप मैदा, 4 तांती घेयलाय, इलायची पावडर हाफ टीस्पून, मागीर हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर, 1 बटर आनी थोडेशे आलमंड्स घेयलाय, वनिला आनी मुगे चॉईस तुमकां जाय जाल्यार यूज करून घालपा जाता, ना जाल्यार नाका कलर. ओके, सो आतां आमी केक करपाक स्टार्ट करूया. सो सगळ्यां पयलें हांवें पॅन मुगेलें 1 किलो केक करपाचें पॅन ग्रीस केला, तेल लायला आनी येदेशें तेका पीठ लायला. ओके, सो हें रेडी करून दवराय. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आमी ही 4 तांती घालपाची. ओके, हाफ किलो पोटेटो हांवें 4 तांती घेयले. सो 4 तांती आनी साखर, 1 कपची साखर घेयली ती घालपाची. आनी एक 2-3 ड्रॉप्स वनिला एसेंस घ्यायला. एक घायन आता बीट करपाचें. ओके, बरें बीट कराय लायक अराउंड 5 मिनट्स. तेजी साखर ती सारकी सामकी मेळपाक जाय. बरें करून बीट करून घेयाय. आता आमगेले मातशें बीट करून जाला. सो आता नेक्स्ट स्टेप आमी तेतून बटर एड करपाचें. ओके, सो हांगा 1 बटर घेयला 100 ग्रॅम्स. आता हांव बटर हितून एड करता. हे बटर पेपर आहा ते तुम्ही आता ग्रीस केलो एक ट्रे आमगेली तेतून घालपा जाता. ओके, सो बटरा बरा जो आमी इलायची पावडर घेतलो तो घालपाचो, बेकिंग पावडर आनी मातशें मान घेवपाचें. ओके, आनी मातशें बीट करपाचें. आता आमगेले हेचे बटर आमी हितून घायन बीट केला. आता तेज फाटल्यान 1 कप जो मैदा घेयलो आहा ते मैदा घालपाचे आनी मातशें बीट करून घेवपाचें. बॉईल करून मॅश केलो आहा तो आता पोटेटो तेतून एड करपाचो. हांवें हाफ किलो पोटेटोज घेतले. ओके, हाफ किलो पोटेटो, 1 कप शुगर, 1 कप मैदा घायला. ओके,
सो आता पोटेटो हेतून घायल म्हणटरी ते आनी बीट करपाचें. बरें मिक्स जायली बटाटा बॅटर आनी पोटेटो जो आमगेलो मॅश केलो आहा तो. आता आमगेले हे सारकें बॅटर रेडी जालो आहा. सो आता हे आमी पॅनां घालपाचें. ओके, अच्छे हो रेड कलर एक 2 ड्रॉप्स घायला हांवें आनी अच्छे हो ग्रीन कलर. ओके, सो दुसरे बोला हांवें 2 ड्रॉप्स ग्रीन कलरा घायले. ओके, आता हे हो कलर जो आमी घायला तितून तो आता मिक्स करपाचो. ओके, सो मुगेलो एक कलर रेड आहा आणि एक कलर ग्रीन आहा. ओके, अशें मिक्स रेड कलर मिक्स केला आणि आता हो ग्रीन कलर अशें मिक्स करून घेवपाचो सारको. आता हांवें एक बॉल ग्रीन आणि एक बॉल रेड कलर घायन ते बॅटरान घायन मिक्स केला. सो आता फर्स्ट पोंदा हांव व्हाईट कलर घातली. अशें लेवल कराय घालाय आनी थोडेशे येदेशे मुगेले आलमंड्स उरले ते घायले हांवें लास्ट. सगळे आलमंड्स घायले आनी आतां जे उरतो सगळो व्हाईट कलर बॅटर घालपाचो. सगळो बॅटर घायन आनी थोडे कुतून सारकें इवनली स्प्रेड करपाचें. व्हाईट कलर जो घायला तो सारको प्लेन बॅटर जो घायला तो सारको लेवल कराय आनी तेच फाटल्यान मागीर हो जो ग्रीन जो हांवें घेयलो आसलो तो स्प्रेड करता. कित्याक म्हाका ती रिबन केक जाल्ल्या भशेन जायी तेका लागून हांवें कलर घायला. अदरवायज तुमकां जरी तर कलर नाका जाल्यार कलर घायना पासून जाल्यार जाता. ओके, प्लेन व्हायटूय करपा जाता. सो जेन्ना ग्रीन कलर घायल म्हणटरी तोय बी इवनली स्प्रेड करपाचो जे भशेन तुमी व्हाईट कलर घायला. अशें सारको स्प्रेड करून जाल म्हणटरी याचे जे हांवें आलमंड्स घेतले ते आतां स्प्रेड करता. थोडेशे आलमंड्स पासून ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार तुमकां घालपाक जाता अदरवायज प्लेन करपाक जाता. सो आतां ग्रीना वयल्यान हांव पोतून व्हाईट कलर घाता, व्हाईट बॅटर घाता. आनी तेच भशेन स्प्रेड करपाचें जे भशेन ते 2 लेयर स्प्रेड केले ते भशेन हो व्हाईटूय बी स्प्रेड करपाचो. सारको ते मदे दुसरो कलर दिसती पडल्यार बी कांय ना तेशें ती मार्बल केक जाता ते भशेन जातली. ओके, सो हे इवनली स्प्रेड केले म्हणटरी आणि थोडेशे आलमंड्स घाले इन बिटवीन. आणि मागीर आता
हांवें मिक्स केलो तो रेड कलर येयला. ओके, रेड कलर बेटर. तोवूय बी इवनली स्प्रेड करपाचो, जे पयलीं लेयर्स केल्याय ते भशेन. अशें सारको स्प्रेड करून जाल म्हणटरी अशें करून आतां सारकें इवनली आमी जो व्हाईट कलर पट्टी टू केकीचे जो बॅटर आहलो तो सारको आमी आतां मिक्स करून घेतला. ओके, आतां आमी बेक करूं वता. ओके, मुगे ओवन ऑलरेडी प्री हिटिंगाक आयलो आहा. सो आतां ही आतां बेकिंगाक घाता केक. आतां मुगेलें ओवन प्री हीट जालो आहा. सो टायमर हांवें दिला हाफ एन आवर, लायक 35 मिनट्स. ओके, आनी टेम्परेचर दिला 200. ओके, सो आतां मुगेलें केक वयता बेकिंगाक. ओके, सो आतां मुगेली केक बेक जाता. ओके, A few moments later. आतां ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जालो आनी आमगेली केक आतां ऑलमोस्ट रेडी जालो आहा. सो वयल्यान अशें करून मातशें ब्रावन जालें म्हणटरी टूथपीक घालायनीचे. ओके, सो तुमगेलो जरी तर टूथपीक सारको अशें करून सारको क्लीन भायर सरलो न्हू, कांय लागनासतना जाल्यार केक तुमगेली रेडी जाली. ओके फ्रेंड्स, आतां आमगे केक ऑलरेडी रेडी जाल्या आनी आतां आमी कट कोताय. 10 hours जालीं रातीची, पूण मेलकेर अजून जागा आहा. ते केक खावपा जाय न्ही, ताका लागून रावलो तो न्हू रे. सो आतां आमी आमगेली केक कट करूया. मेलकेर कांतार म्हण मरे हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे कांतार म्हणटा न्हू रे तूं. आतां आमी आमगेली केक कट करूया. ओके, आनी मेलकेर सांगता आनी टेस्ट करूया. ओके, सो तुम्ही बी केक कोण खावपा जाता नाजाल्यार आमगे थिंग येवपा जाता. ओके, सो ओके मेलके काडी पीस काडी. अच्छा मेलके दाखोय, तेंक दाखोय केकी पीस दाखोय, टेस्टन करी. हे मुगेले कलर आयलो तो. ओके, सो टेस्ट करी मेलके हा आनी चोय केश लागो ती सांग तेंका. बेस्ट लागो ती. ओके, सो थँक यू फ्रेंड्स.